गेली 2 वर्सां फाटल्यान लागून हो जो नवो म्हणटा आमी आकार घेतात हो डेव्हलपमेंट हो विकास तांणी फॉलोअप कंटिन्युअसली केले नंतर हें खंय तरी पावलां. 2 फावटी आयली फायनान्सांतल्यान परत आयली फायल परत करचें पडटा, पूण तरी आसतना शेवटाक आयज आमी ताचें फावंडेशन घालें आनी हें फावंडेशन घाले नंतर म्हाका दिसता की 3 म्हयन्या भितर तें जावपाक जाय. आमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय तुमचो परिचयाचो आसा, बरो आसा, कारण जायतीं असलीं कामां जी उदकांतलीं भितरलीं कामां आसात ती ताणें परिपूर्ण केल्ली आसात. आमकां अपेक्षा आसा की त्याच फोर्सान त्याच नेटान तो तें करतलो. आयज हांगा कितें आसतलें तर हांगा एक स्वतंत्र टॉयलेट ब्लॉक्स आसतले, हांगा शेडी आसतले, एल्युमिनेशन आसतलें, ह्या जेटीचे पूर्ण परत एक फावटी पुनर्बांदणी आसतली. म्हणटकच कसलेच प्रकारचे धोका कसलोच आसपाक जायना. फेरीचेर वयर चडटा आसतना फाटल्यान घेता आसतना हें सगळें कार्य आतां जातलेंच. एक बरो उजवाडूय हांगा पडटलो, कारण पणजे सारक्या आनी पर्वरी सारक्या किंवा आमच्या सालिगांव मतदारसंघातले हे फक्त गोंयचे नासता, हो एक टुरिजम स्पॉट आसता. हांगा जे कॉम्युटर्स असतात ते 90% जरी आमचे असले तरी आसतना 10-20% हे भायले असतात आनी गोंयाचे पिक्चर घेवन ते वतात, मेमोरायज करतात की गोंया भितर फेरी नांवाची. कारण खुबशे स्टेटींनी अशे वॉटर तांकां फेरीज आनी बाकीचे बोट्स क्रूज केन्ना पळोवपाक मेळना, तांकां एक उमेद आसता. सुंदरश्यो ट्रेडिशनल फेरी बोट्स हे सगळ्यांक कळना आनी ताचें म्हत्व कळटा जे भायले येतात. पर्यटक जे येतात ते फेरी बोट पळयतकर म्हणटा अरे वा गोंया आनी कितें चल्लां काय म्हणून. आनी आमी हांगा डेली रावन आमकां एकदां कळना जी सुविधा दिल्ली आसा ताचो वालोर कितें आसा काय म्हणून. आज जेटी जातली, ब्युटिफिकेशन जातलें, टॉयलेट जातलें, इल्युमिनेशन जातलें. म्हजो एकूच आव्हान आसा आनी उलो आसा की जें करता सरकार तें सांबाळपाचें आपआपल्या नागरिकाचें काम आनी कर्तव्य आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कित्याक ताणें स्वता सांबाळ्ळें, आपलें घर कशें जाल्यार सगळें नॉर्मल उरता. हांगा टॉयलेट ब्लॉकूय येतले, हांगा रेनोवेशनूय म्हणजे पेवर्स येतले, लोकांक रावपाक लागून शेडूय हांगा जातल्यो, हांगा बरें लायटींग जातलें, म्हणजे सांजचे सुद्दां कोण आयले जाल्यार बरें ब्युटिफिकेशन जाल्लें आसतलें. आनी खरेंच आमच्या बेतीक आमकां एक फेस लिफ्ट मेळटलो. तशेंच हें सांगता आसतना हांव फक्त फुडें कंटिन्यू करून सांगता की GSIDCच्या मार्फत आमी आमचे फुडल्यान गाडे जे आसा हे आमी ब्युटिफिकेशनाक घेतलेले आसा. कित्याक हे म्हटल्यार आमचे मेन बेतीन, म्हणजे ती सायड बेत आसूं ना ही सायड बेत आसूं, मेन हो जो नाको आसा हे आमचो बेतीचे फेस म्हटल्यार जाता, आमचें तोंड म्हटल्यार जाता. आनी तेच जर आमचे ब्युटिफाय करूंक ना जाल्यार मातशें खंय तरी आमी ओडटाले, आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरूय तांकांय दिसतालें. सो कंटिन्युअसली ते आनी आमी फाटल्यान लागून GSIDCच्या मार्फत आयज एक प्लॅन काडलेलो आसा. त्या प्लॅना भितर म्हणजे कशे गाडे प्लेसमेंट जातले, कशे लोकांक त्रास जायनासतना, म्हणजे लोकांचे एम्प्लॉयमेंट पोटार पांय दिनासतना कशें आमकां ते सेव करून जातले हें आमी फुडें व्हेलेलें आसा.